गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो सकाळी फुडें आयज बेगिना उठलेले. आज आता वयतले आमी आयज आईगेर वयतली. आईला थंय म्हणजे देवान वर्धापन दिन हा. सो ही आयज आनी म्हणजे चालूच आसलें कितें कितें मुर्ती स्थापना कितें कितें आसलें. सो आतां आमी वयतली. बायकूय बाई आयज सकाळी फुडें बेगीन उठले. बायकान उठोन बेगीन हांव सकाळी फुडें न्हावन बीन भायर सगळे बायचे रेडी केले. आनी इवन बायक आयज सकाळी फुडें बेगीन न्हालयला आनी रेडी करून दवरला. बाय पाय सारके करून बस गो. हे बाय सो हे जाला. आपूल दाखव झाडाक आपूल दाखव आपूल खंयच्या हाय म्हण गो बाय. हाय कर रे हा मम्मी सकाळची वरतून बीन येते. हे दार ओपन करा. दीदी जिजू बीन सो दीदी जिजू येतली तेवूय सोमते येयला. सो सगळे वांगडाच वयतली. आमकां म्हणजे फ्रांसीस येवचें ना. तो ड्रायव्हर आमचो तो मुस्ताक तो येतलो. तो सोमको आमकां पावयतलो. सो चलो. हां कितें जालें कोण येयले. हे पळय दीदी येयले. दीदी आनी जिजू. कोण गो येयला. हां मिकूय पळय गेल्लेले बागते येयला. मुस्ताक येयलो आमी वयता तर रेडी. बाबा जिजू येयलो. बाबा कोण रे कोण येयला. माची आनी माच्यो येयला रे. जिजू कडेन वयतले पळय. हे पळय बायनाक हांगासर हाडलो देवान व्हरपाक. हार केदो हाडलो पळय. पापा रे पापा रे पापा रे पापा. सो बाय पळय रेडी केला. बाय वयता आतां देवान वयता पळय बाबीच्या वांगडा पळय. हां बाय 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 टाटा टाटा कर. बाबाय कर. बाबाय कर मगो. बाबाय कर. बाबाय. सो पालखेक व्हरपाक लागून भाईन बीन ते हाडला फोणस आनी बाय न्हू तेका एप्पल एप्पल म्हणून आसले. पण सायज पळय हेजी केदी व्हडली व्हडले आहा सारके. चड व्हडले आहा न्ही ती. पावणेक हाडला खंय ते 2 आहा. सो आतां आमी रेडी जाली. सगळीं गेली. आई बीन सगळीं गेली थंय. भाभी बाई बीन सगळीं बाय बीन सगळीं गेला. जिजू मागीर येतलो खंय. सो आमी वयता आतां देवान वयता. रेडी जाला सगळें. पुजा चालू आहा. हां सो आमी घरा परत येयल्ली. बाय न्हिदलेले म्हणून बायक न्हिदयले मातशें तेका बरयले बिलयले आनी आतां परत येता. बायचे कपडे बीन चेंज केले. सो आतां तेका दुसरे परत कपडे घातले. जिजी आसलो घरा. आतां जिजी येता परत आमच्या वांगडा पळय. आनी उद्या पुजा म्हटल्यार चलतालें. आरती बीन जाली कितें जालें काय खबर ना. पळोवया आतां. आमी मातशी रावली. बायन बीन बरें रेस्ट केली. मातशें 1 वर न्हिदलें न्हू तें. 1 वर सुमार न्हिदलें. आनी आतां वता म्हणल्यार तेका कॅप घातला. कॅप घालून घेतल्या काय खबर ना आतां. ते म्हणून हेजे बोलानाचे आहा ते गरमी जातली. बाबा खंय वयता रे तो. खंय वयता रे. दोदो रे दोदो वयता. टाटा कर टाटा कर. बाबाय बाबाय. बाबा पापा कर पापा कर दोदो पापा कर. दोदो पापा कर पापा कर दोदो पापा कर. दोदो पापा कर पापा कर बाय. पापा कर तू कर पापा कर पापा कर. पापा कर पापा कर दोदो पापा कर पापा कर दोदो पापा कर. पापा. तो बाय आयचो आमचो महाप्रसाद. सो आतां आमी जेवण घेता सगळीं. बाय 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 बाय. मम्मी वयता. बाय बाय आ सी यू म्हण. टाटा तूं वयता मरे. बाबाय आ पळयना ते बिजी खावपाक. बाबा कोणें धरलें रे तुका. कोणें धरलें रे बाबा तुका. बाबा कोणें धरलो गा. कोणें धरला. कोणें धरला रे. दीदीच्या मम्मान. हय न्हू जेमेता रे. बाबा शोन सायकलीन भोंवता. हे सावकाश. आमी बेश्टी रावंडाक केला आतां सांजचे. कपडे बीन चेंज केले सगळे. बायचे अशें घातले हेजे गरमी जाता म्हणून. आतां एक बेश्टो एक रावंड मारता असो सांजच्या टायमार. बाय वाज येयलो घरान बसून बसून गरमी जाता. किन्ने रे बाय केलें मरे तुवें. बाय केलें मरे सगळ्यां. चल. सो आतां रातची आमी न्हू सोमती घरा वचना. फ्रांसीस लेट येतलो. सो आतां वयता आमी. आरती चल्ला घुमट आरती. तेज्या मागीर नाटकाक रावचें ना. घुमट आरती करून परत घरा येतली. हे पळय आतां रातचें देवूळ बरें हें केलां लायट ऑफ.
बाय बाय यो यो या जालें बाय 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 बाय. सो आमी जस्ट पावले. आमी नाटकाक बीन कांयच रावना येयली. फ्रांसिसूय व्हरोंक येयलो. जस्ट आतां सारकी पाक करता पळय. शंकराक आपयलेले पळय सकरच डायरेक्टली बाय पोवन खुश नो आतां न्हिदपाक येयला जयमाक येयला. हय फ्रांसीस एडजस्ट करता थंय गाडी आनी ही गाडी कशें कितें. दीदी बीन वयता खंय. चल वयता मुगो. आदी रावलो थंय डायरेक्ट नाटकां पळोवपाक आनी मागीर पालकी बिलकी आसा ती परवा बीन आहा पळोवया. बाबा ताता करया मरे वॉटरमेलन खावन उडयला. बाबाय कर पाचीक बीन बाबाय कर. माच्याक टाटा कर मुगो बाय बाय कर. माच्यो गो